नमस्कार. आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव सांजवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. तुमी सैम सांबाळात, सैम तुमकां सांबाळटलो. आयज संवसारीक पर्यावरण दीस. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत तशेंच बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस आनी थळाव्यांनी साळ न्हंय वाचोवपाचो घेतलो सपूत. वातावरण बदलाक लागून सैमाचेर हावळ. सैमाक सांबाळपाची जबाबदारी जण एकल्याची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे संवसारीक पर्यावरण दिसाक गोंयकारांक आव्हान. मोले पावर लायन प्रकल्प सुवातींतल्या झाडां कापून उडयल्ल्या वाठारांत नवीन रोंपे रोवन देवकाळ सागोड मोलेच्या काँग्रेसीच्या वांगड्यांनी मनयलो संवसारीक पर्यावरण दीस. अंदूच्या वर्सा दिवचल वाठारांत 1000 झाडां लावपाचे दिवचल पालिकेचो संकल्प. संवसारीक पर्यावरण दीस निमतान आयतारा पालिकेन झाडां लावपाचे मोहिमेक केली सुरवात. आनी पेडणेच्या कोरगांव पंचायती उपरांत आता मोर्जे पंचायतीनूय विधवा संबंधीच्यो गैरप्रथा बंद करपाचो घेतलो थाराव. आता पळोवया खबरो विस्तारान. आयज संवसारीक पर्यावरण दीस. ह्या दिसा निमतान संवसारभर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन जाता. हालींसरा वातावरणांत आमकां खूब बदल जाल्ले दिसता. सैमान मनशाक भरभरून दिलां. मनीस मात सैमाचो गैरवापर करीत आयला. आमी सैमाक सांबाळपाक जाय, ताची रक्षा करपाक जाय आनी हें करपा खातीर झाडां लावप, प्लास्टिकाच्या वस्तूंचो वापर कमी करप हे पर्याय आपणावपाक गरजेचें. गोंयान आतां रोखडोच पावस हजेरी लायतलो. ह्या बदलत्या वातावरणान आनी वाडट्या प्रदुशणान आमकां आमचो निसर्ग तिगोवपाक म्हत्वाची पावलां उबारपाची पडटलीं. गरजे परस चड खंयच्याय वस्तीचो वापर करूंक फावना. सैम आमकां जगपाक गरजेच्यो सगळ्यो गजाली दिता, मात आमी ताचो वापर योग्य पद्दतीन करिना. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान सैमाचे सांबाळ आनी सैमाचें रक्षण होच ध्यास दवरून आमी वावुरपाक जाय. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत तशेंच बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस आनी थळाव्यांनी साळ न्हंय वाचोवपाचो सोपूत घेतलो. आमी सैम राखून दवरूंक ना जाल्यार आमची फुडली पिळगी आमकां शाप दितली. फकत पर्यावरण दिसा झाडां रोवन जावचें ना जाल्यार दर दिसा सैमाची जतनाय घेवपाक जाय, अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान सांगलें. वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान साळ न्हंयत गाणयारें उदक सोडटा तें नितळ करतले अशेंय तांणी सांगलें. आमी राखतले, आमी सांबाळटले आनी कसली गरज पडटा तेन्ना तें आमी करतले. साळ न्हंयचे जिवीत आमी परतून आसले तशें करूंक आमचे लागीं आसा तितले उपाय आमी घेवंक वावुरतले. आमी गोंयचे मायचे नागरीक आनी लोकांचे रिप्रेझेंटेटिव्स आनी ह्या न्हंयचेर आक्रमण जाता तितलेंच कारणां सोडून ती सुटावे करूंक वावुरतले. जे भाशेन आयज रॉ सिवेज हे न्हंयत सोडून ताचें जिवीत कबार जाल्या तें आमी निवळ आनी नितळ करूंक वावुरतले आनी हे न्हंयक
अदृश्टायेंतली वाटायतले आमकां जे भाशेन आमचे पुर्वजांनी नितळ आनी निवळ ही न्हंय आमकां दिल्ली तेच भाशेन आमी आमचे फुडले पिळगेक ही न्हंय सांबाळून तेच भाशेन तांकां सोंपयतले म्हणून आज सोपूत घेता. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एक दीस वचून गार्बेज क्लीन अप करून या झाडां रोवन वर्ल्ड एनवायरमेंट डेक कंट्रिब्युशन जायना. सो टुडे वी बीइंग हियर एज अ रिप्रेझेंटेटीव वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अ बदल. लोकांक जो आज बदल जाल्लो हो बदल आज दिसती पडटा. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज बीन सेलिब्रेटेड विथ द प्रिपरेशन ऑफ 1 month and we have contributed towards this land by preparing our water bodies, by clearing our nallas, by desilting all these things, and today we celebrate this day. The people have participated. जितले आज हिंग भुरगे तुमकां दिसता जे शेतकामती तुमकां दिसता they were all सातूय विलेजांनी तेमी आज गायर उचलाय तेम सगळें रेडी केलां आयज दिसा. आज जर आयच्या ह्या वर्ल्ड एनवायरमेंट दिसा एक आमी प्रतिज्ञा केली की आमी साल इम्प्रूव करपा खातीर साल परत पयलींचें स्थान दिवपा खातीर वावुरतले. जाल्यार म्हाका खात्री आसा की वी कॅन सक्सीड. ताचे खातीर सगळ्या लोकांनी पयलीं ठरोवपा जाय कॉपरेट करपाक. सालाच्या काठाचेर जे लोक आहा तांणी पयलीं ठरोवपा जाय आमी कांच सालांक उडोवपा ना. साल रिवना भितर आमी उडोवपा ना. आमी साल प्रोटेक्ट करतले. जशें मार्ग आमी म्हणटा रस्त्याचेर आमी कांय उडोवपा जायना. अशें प्रत्येकान जर ठरलें की हांव रस्त्याचेर उडोवपा ना जाल्यार रस्तो बरो उरपाक शकता. त्याच भशेन रिवरां भितर आमी कांयच उडोवपा जायना. अशें जर ह्या बॉर्डरीचेर रावपी लोकांनी सुद्दां ठरयलें फर्स्ट फेजाक जाल्यार कितलोसो तातूंतल्यान खुबसो विशय सोंप. वातावरण बदलाक लागून सैमाचेर हावळ आयला. देखून आयज सैमाचें संरक्षण करप गरजेचें जावन रावला. ताका लागून पर्यावरणाची जतनाय घेयात आनी सैमाचें रक्षण करात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आवाहन केलां. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान सांखळेच्या हावसिंग बोर्ड कॉलनीत आयोजीत केल्ले खासा कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान रोप लावन ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार रान खात्याचे अधिकारी तशेंच हावसिंग बोर्ड कॉलनींतले नागरीक हाजीर आशिल्ले. पर्यावरण दिसाचे न्हय तर हेर दिसांनी लोकांनी पर्यावरणाची जतनाय घेवपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. शकता फक्त आयज एनवायरमेंट डे जरी असलो इतर दिसाय आमी एनवायरमेंटाची सातत्यात अशा पद्दतीत काळजी घेवपाक जाय. समेस्त गोंयकारांक हांव सगळ्यांक आव्हान करता की एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान ह्या एनवायरमेंटाची काळजी आमी फुडल्या पिळये खातीर घेवपाची जबाबदारी आमची आसा. वो एनवायरमेंट प्रिजर्व करून आपल्या फुडल्या नेक्स्ट जनरेशना खातीर जर दवरतले आसत जाल्यार तो आमी सगळ्यांनी दवरचो पडटलो. आनी ताकाच लागून बारीक बारीक गोश्ट एनवायरमेंटाच्या बद्दल करता आसतना आमी सगळ्यांनी त्याची काळजी घेवची जेणे करून हांगा येवपी टुरिस्ट सुद्दां हे जे आसा ह्या एनवायरमेंटाची काळजी घेवपाक लागतली. गोंय हे सुंदर स्वच्छ आसा आनी ते तशेंच सुंदर आनी स्वच्छ नितळ गोंय दवरपा खातीर आमचो सगळ्यांचो सहभाग आनी आस्पाव आसतलो. देवगाळ सांगोड मोले हांगा काँग्रेसीच्या वांगड्यांनी संवसारीक पर्यावरण दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. पावर लायन प्रकल्पा खातीर मोले वाठारांतली हजारांनी झाडां कापून उडयल्लीं. ते खातीर ह्या सुवातेचेर संवसारीक पर्यावरण दिसा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आनी हेर वांगड्यांनी 100 झाडां लायलीं आनी संवसारीक पर्यावरण दीस मनयलो. IITian आणि एक IITian ह्या मोल्या सारक्या भागांतल्यान तो येता जंय आज मोबायलाचो नेटवर्क ना, जंय लायट सारकी ना आनी स्कुलां लागीं ना. सो असल्या ह्या वाठारांतल्यान येवपी एक बारीक समाजाचो आमचो कृष्णा जोरे म्हाका दिसता एक इन्स्पिरेशन आनी एक मॉडेल फूल गोंयच्या युवकांक आनी गोंयच्या युथांक. आनी म्हजे सदांच ताका गूड लक आनी गूड विशीज आसतले. आनी जे काम म्हाका दिसता कृष्णा बाबान हातीन घेतलें हें गोंय सांबाळपाचें, म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान खंय खंय अशी वायट गोश्टी ज्यो हो सरकार करता थंय म्हाका दिसता आमी आवाज उठोवपाची गरज आसा. हो जो आमी आज प्लांटेशन ड्रायव्ह वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दिसाक घेतला तो ह्या पूर्ण म्हयन्याक आमचो गोंयभर काँग्रेस पक्षा तर्फे जातलो. दिवचल पालिका वाठारान अंदूच्या वर्सा 1000 झाडां लावपाचे पालिकेन हो संकल्प केला.
संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान आयतारा पालिकेन झाडां लावपाचे मोहिमेची सुरवात केल्या. हावसिंग बोर्ड वाठारांत रोपां लावन हे मोहिमेचे शुभारंभ केलो. ह्या वेळार नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, मुखेल अधिकारी क्लेन मदेरा, नगरसेवक विजयकुमार नाटेकार, दीपा शिरगांवकर आनी दीपा पळ तशेंच पालिकेचे कर्मचारी आनी नागरीक हजर आशिल्ले. नमस्कार. महामाया रवळनाथ आणि शांतादुर्गी नमस्कार करून आम्ही आयज पर्यावरण दिन म्हणून आम्ही आयच्यान आमच्या हावजिंग बोर्डांच्यान झाडां लावपाक चालू केल्या आणि आमचो चीफ ऑफिसर आणि नगराध्यक्ष हांगा आतां झाडां लायतलो आणि झाडां लावपाक सुरवात करतले. आम्ही अशें केलां की सगळ्या दिवचलेन सिटीन नगरपालिकेन सगळी कडेन झाडां लावपाची टार्गेट दवरलेलें आसा. 1000च्या वयर आमी झाडां लायतले. तशेंच आमचे कडेन 300 झाडां आमी प्लांटाचेर लायतले आणि प्लांट आमचे सबंद ग्रीन करतले अशें आमी हें केलां. आनी पर्यावरण पूरक सगळीं झाडां जीं आसा आयुर्वेदीक दुसरी जी फळांची झाडां आनी फुलांची झाडां सगळे तरेची झाडां लावपाची आमी ध्येय आसा आनी ते आमी टार्गेट करतले. कोल्हापूरच्या हेरवाड पंचायतीन विधवा प्रथे आड मांडिल्लो थाराव एक क्रांतिकारी चळवळ थारला. ह्या आधुनीक चळवळीन पुराय भारतान खवदळ घातला. गोंयच्या पंचायतींनी हे क्रांतिकारी पावल उखलपाक जाय म्हूण जायत्यो लोक फुडें सरल्यात. मोर्जी पंचायतीनूय विधवा संबंदीच्यो गैरप्रथा बंद करपाचो थाराव घेतलो. गोवाच्या मरणा उपरांत खंयचेच बायलेक विधवा म्हूण हिणसावचे न्हू म्हूण ही धडपड चल्ल्या. आतां मेरेन गोंयच्या कोरगांव, धारगळ ह्या पंचायतींनी हो थाराव पास केला. ऑर्गनायझेशन आसा हांगा एक सत्पुरुष विलेज ऑर्गनायझेशन आणि निर्भया विलेज ऑर्गनायझेशन. त्याच्या अंतर्गत हांवें गांवांतल्या सगळ्या महिलांकूय हांवें मेसेज पावयली. जणू करून थोडी येयल्या थोडी येवंक मेळोंक ना तरी आसतना हांवें पंचायती कडेन थाराव मांडलेलो की विधवा विरोधक बंधन हाडपाक जाय जे कोल्हापूर गांवांत जाले. तशेंच आयज आमच्या धारगळेय तेंच्यांनी थाराव हाडलो, तशेंच आमच्या परगांवांनी हाडलो. तसोच म्हाका दिसता आमच्या मोरजे ग्रामसभेक आमी हो थाराव मंजूर करून घेवपाक जाय. जणू करून विधवांचेर आमची विटंबना जाता. ज्या दिसा कोणाचो तरी घोव मरता तेन्ना बायलेचेर कुंकू पुसता, कांकणां तेंची फोडटात, जावं मंगळसूत्र तेंचे मणी फोडटात. अशें विटंबना न जाता तांकां विधवा म्हणून जेन्ना समाजान मान मेळटा, जेन्ना समाजान ती अशी वयतात तेन्ना तांकां समाजान मान मेळना, विधवा म्हणून तांकां संबोधीत करतात. पूण हे विधवाचे विरोध करनासतना आयज आमच्या ग्रामसभेन म्हाका दिसता हो ठराव मंजूर करपाक जाय. जे कितें तुमी करतात म्हणजे जेन्ना कोण ताका घोव एक्सपायर जाता तेन्ना जे विधी आसा हिंदू धर्मान ते रुढी बंद करपाचे. त्याच्या व्यतिरिक्त हांव म्हणटा की जी आमची मानसीक हें आसा न्हू ती परिस्थिती ती पयलीं चेंज जावंक जाय. जे आमी विधवा म्हणटात ताका आमी ज्या नजरेन त्या बायलेक पळयता ते पयलीं चेंज जावंक जाय. जेन्ना हें चेंज जातलें तेन्ना स्वाभाविकच हे सगळे चेंजीस जातले. मेन म्हटल्यार संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान सानांद्रीचो आमदार विरेश बोरकारान गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी हॉस्पिटल वाठारांत नितळसाण मोहिमेचें आयोजन केल्लें. नितळसाणेचो संदेश दीत आमदार विरेश बोरकार आनी तांच्या वांगड्यांनी गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो वाठार निवळ केलो. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान इमॅजिन पॅन्जम स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड मिरामार दर्यावेळ नितळसाण मोहिमेचे आयोजन केले. पणजे महानगरपालिका, सेन्सिबल अर्थ संस्था, सम्राट क्लब आणि NCC कॅडेट्सांनी हे मोहिमेत मोठ्या संख्येन वांटो घेतिल्लो. आमकां नाका प्लास्टीक मोहिमे अंतर्गत कपड्याच्यो पोतयो पणजे बाजारांतल्या गिरायकांक वाटल्यो. एकदा वापरपाच्या प्लास्टीक बॅगां उणी करपाच्या हेतान आनी चड टिकाऊ पर्यावरण वापरपाच्या हेतान पणजी, मडगांव आनी म्हापशा बाजारांत 6,000 पोतयो वाटले अशें सेन्सिबल अर्थ हे बिगर सरकारी संघटनेचे संस्थापक संजीव सरदेसाय हांणी सांगले. हो उपक्रम संवसारीक पर्यावरण दिसा सावन सुरू जावन 21 दीस चलतलो आनी 26 जून 2022 दिसा तो पुराय जातलो अशें ताणें सांगलें.
So first of all, I'd like to wish everybody a happy Environment Day and everything. We'd like to thank NCC first of all for organizing and participating in this event. So one message that we have for everybody is now Panjim has a massive problem with littering, plastic waste and everything. So like the CCP is doing as much as it can when it comes to recycling all of its waste. We have set up plans to basically cater to the needs of everybody. But if you look at the beach behind you also now it's fully littered. So I would ask people also, like appeal to people basically, just don't throw everything out on the streets. We have collection, door-to-door collection all the time. If you have any issues regarding waste disposal or anything like that, please get in touch with us. Now CCP also is, we are undertaking a lot of initiatives. For example, we started this thing where we would buy your waste. Now that had received a good response also. Now in the market also we're starting a campaign where we take up clothes that need to be upcycled. So basically if anybody's getting rid of their clothes, we will take those clothes and in return we're giving them to people, to NGOs who are basically turning those into bags or distributing them in the market. So I'm just appealing everybody on today, basically help the CCP and to help everybody else to make the city a cleaner place. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्रातल्या भाजप सरकाराक 8 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान सुकूर पर्वरी वाठारांत सेवा सुशासन आनी गरीब कल्याण संमेलन आयोजीत केल्लें. ह्या वेळार भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानावडे, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच IT आनी पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे हाजीर आशिल्ले. गरीब कल्याण संमेलनांनी केंद्राच्या येवजण्यांची गोंयांत 100% अंमलबजावणी करपाचें लक्ष दवरलां अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. कळंगूट पुलिसांनी शेनवारा खोब्रावाडो हांगसर शापो मारून सुमार 10 लाखांचो गांजो जप्त केलो. तशेंच गांजो विकपी विकास राठोड हाका अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण खोब्रावाडो कळंगूट पुलीस स्टेशनाचे भोंवतणी गांजो विकपाची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी. ही म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून सुमार 10 किलो वजनाचो आनी 10 लाख रुपयांचो गांजो जप्त करून दुबाविताक अटक केली. पुलीस उपनिरीक्षक किशोर रमण, किरण नायक, हेड कॉन्स्टेबल विद्यानंद आमोणकार आनी हेर पुलिसांनी ही कारवाय केली. बेशिस्त पार्किंगेचेर नियंत्रण हाडचे खातीर शारांत पे पार्किंग सुरू करपाचो दिवचल पालिकेचो विचार आसा. ते फाटभुंयेर पुलिशेच्या येरादारी विभागाच्या सहकार्यान पालिकेन शारांतल्या कांय मुखेल सुवातींची पळोवणी केल्या. पुलिशेच्या येरादारी विभागाचे निरीक्षक सुदेश वेळीप, पालिकेचे इंजिनियर राजेंद्र फट्टे आनी हेर अधिकाऱ्यां वांगडा दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी शारांतल्या पालिका इमारती, फुडलो बस स्टँड, पोरणो बस स्टँड, फुडलो रस्तो, बाजार आनी हेर कांय सुवातींची पळोवणी केली. पार्किंग वेवस्था खंय आनी कशी करपाक मेळटली ताचो अधिकाऱ्यांनी अदमास घेतलो. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्रान शेनवारा दिसा आपलो वर्सुकी वर्धापन दीस मनयलो. ह्या निमतान केंद्रान म्हापशा आनंद गिरी केणी सभाघरान वर्सुकी इनामां वांटप आनी भोवमान सुवाळो केलो. ह्या वेळार भोवमान मुर्ती म्हूण कोंकणी साहित्य मळा वयले ज्येश्ठ साहित्यीक संजीव वेरेकार, सुमेधा कामत आनी युवा साहित्यीक श्रद्धा गरड हांचो भोवमान जालो. शिक्षण मळार वावुरपी सुभाष नायक, वैद्यक शास्त्र रेना फर्नांडीस आनी खेळां मळार आपली वळख घडोवन सिंधिया सैदत्तीकर हांचो भोवमान जालो. त्या भायर वर्सभर केंद्रान आयोजीत केल्ल्या सर्तीच्या जैतिवंतांक इनामां वांटप जालें. तशेंच गोंयभर कोंकणी विशय घेवन चडांत चड गूण मेळोवपी विद्यार्थ्यांचोय सत्कार जालो.
ह्या कार्यावळीक शिवोलची आमदार दिलायला लोबो मुखेल सोयरी म्हूण जाल्यार गुरुदास नाटेकर सुवाळ्याचे अध्यक्ष ह्या नात्यान हाजीर आशिल्ले. And here is a young talent in international, representing all of us at international level. And when Kendra felicitates them, it's a big pat on their back. And when a person gets recognized, it's such a pleasure. You know, it boosts their morale. And especially when a young talent gets felicitated amongst these well-known people. See, you all are the role model for them. And whatever help is needed, me as a Shivoli MLA will always be there. Always remember that you all have to learn from your mistakes. You have to learn from your mistakes. And when you learn from your mistakes, tomorrow will be a better day for you. If you go into depression, because I can see the cream here, the cream of the society is here. When the next year you all may, if you all are not up there, don't be depressed. Life is a journey. And God has blessed us with this beautiful life to be happy. And whatever good we can do here on earth, we have to do it with a smiling face. वेगवेगळ्या गजालीची तुम्ही दखल घेतली. हाणें जो अहवाल वाचलो तातूंत हांवें पळयलें तांणी शिबिरां घेतली, कोणाचे टॉक्स दवरले. फक्त साहित्य न्हय, ते साहित्या खातीर एक वेगळो वर्ग आसता, ताजे भायर म्हणून एक वेगळो वर्ग आसता. म्हणटकर तांची आतां अपुर्बायची संस्था करता ती संस्थेक आमकां सलाम, कार्याक तांच्या सलाम करचोच पडटलो. विद्यार्थ्यांक तांचो फुडार कित्यान करप ते खातीर तांचे करियर गायडन्स जावप म्हत्वाचें अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलें. गोंयान हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रांत 80% बिगर गोंयकार काम करतात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. ते खातीर गोंयकारांनी हातूंत रोजगार संद आसा हें लक्षांत घेवपाक जाय. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या तरणाट्यांक ह्या क्षेत्रांत स्वताचो करियर घडोवपाक शक्य आसा अशेंय तांणी म्हटलें. गोंय मनीसबळ कुशळटाय संचालनालय आनी गोंय सरकारच्या जोडपालवान हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रांतलो रोजगाराची संद ह्या विशयाचेर सांखळे रवींद्र भवनांत आयज करियर गायडन्स कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार सांखळे आनी होण्याच्या ITIच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतिल्लो. विशेष करून कोविडाच्या काळात जेन्ना आमी पळयलें की पुराय गोंय बंद जालें, लॉकडावन जालें आनी पीपल आर स्टार्टेड मायग्रेटींग फ्रॉम दीस स्टेट टू द अदर स्टेट, वचपाक लागले. जाल्यार जेन्ना एक पिक्चर जो लक्षांत आयलो की हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत मॅक्झिमम 80% ऑफ द एम्प्लॉईज जे आसा दे आर आउटसायडर्स. आनी फ्रॉम वेर हिमाचल प्रदेशान ते उत्तर प्रदेश, बिहार, सगळ्या राज्यांतले लोक येवन हांगासर काम करता. आनी आमी बरेचशे फावटी म्हणटा की कामूच ना म्हणून. म्हणजे वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान दे आर स्टार्टींग द ट्रेनिंग. म्हणजे आमकां प्रत्येकाकूच, म्हणजे हांव मुद्दामून मुख्य सगळ्याच जणांक इट इज अ गव्हर्मेंट जॉब मेळप काय इट इज नॉट पॉसिबल. ॲट प्रेझेंट ऑल्सो 70,000 एम्प्लॉईज सरकाराचे आसात. आनी कितले जाण मॅक्झिमम आनी एक 8-10 हजार खंय तरी रिटायर्ड जाता तशें तशें परत वयतले. पण हाजो अर्थ की जेका नोकरी करपाक सोदता ताका नोकरी मेळची न्हू अशें ना, तर प्रत्येकाक नोकरी मेळपाक जाय. प्रत्येकाक जर नोकरी मेळटलो आसत जाल्यार प्रत्येका कडेन एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन कितें आसा, ताजे कडेन टॅलंट कितें आसा, तो कितें करूं शकता आनी तो अपग्रेड जावन फुडें कितें करपाक शकता. ओके, ताज्या खातीर म्हाका दिसता की अशा पद्दतीच्या करियर गायडन्साची आनी वेगवेगळ्या सेक्टरांत ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा ह्यो गोंयतल्या तरणाट्यांच्या समोर दवरपाची गरज आसा. गोंयच्या सगळ्या भलायकी केंद्रांनी आयज टिका उत्सव सुरू जाला. पणजी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी भलायकी केंद्रांत येवन बुस्टर डोस घेतलो. कोरोना महामारीचें नियंत्रण दवरपा खातीर कोरोना आडचे वाशीन सगळ्यांनी घेवपाक जाय. आयच्या टिका उत्सवांतल्यान फ्रंटलायन वर्कर्स तशेंच 60 वर्सां पिरायेच्या नागरिकांक बुस्टर डोस दिवपाक सुरवात जाल्या.
चालू केल्ले आसा बुस्टर डोस दिवपाक आनी म्हाका तरी दिसता की आयज आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री एकमेव अशे देश आहा जे खंय आमी फ्री वॅक्सिनेशन आमी दिता आमच्या जनतेक आनी इंडिया इज सेट बाय एज लेड बाय एग्जाम्पल आनी मुख्य म्हणजे कितें आसा की जशें आमी पळयता की थोडे थोडे डेली आमी पळयता की मातसो ग्राफ वाडपाक चल्ल्या म्हणून म्हाका दिसता लोकांनी जे एलिजिबल आहा ते बुस्टर वॅक्सिनेशन घेवपाची गरज आहा आनी त्याच बरोबर हांवें पयर सांगलें ट्विटराचेर सांगलें की सगळ्या गोश्टी सरकार सांगपाची गरज ना सगळ्या गोश्टी आमी स्वता आमचो जो अनुभव आहा गेल्या 3 वर्सां लोकांनी पब्लीक प्लेसीसान गेल्यार मास्क घालपाची गरज आहा सोशल डिस्टन्सींग ह्यो नॉर्म्स आयज हांवें पयर बी सांगलें विमानान गेल्यार कंपल्सरी तुमकां मास्क घालपाची गरज आहा पूण ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय गोवा ट्युरिझम राज्य असल्या कारणान आनी आमचे आरोग्य डिपार्टमेंट आमचे हे DHS एकदम बरें काम करता आनी जे कितें सोयी सुविधा जाय आमी जे आमचे टार्गेट दवरला बुस्टर शॉटाक एलिजिबिलिटी जे आहा आमी जे खंय कमी पडटा ते लोकांक फोन मारून बी तांकां आपोवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो म्हणजे ते एलिजिबल जे आमचे सेगमेंट आहा तांकां योग्य तरेचे आमी फेसिलिटी पावयतले इंजेक्शन बुस्टर घेवपाक आनी कंपल्सरी लोकांनी घेवपाची गरज आहा. आज आमी अर्बन हेल्थ सेंटर पणजे आसा आणि आज आमी आमचे सगळे सेंटरांनी टिका उत्सव सुरू केला. हाजे पयलीं आमी हर घर दस्तक आणि घराघरांनी वचून लोकांक वॅक्सिनेशन दिलां. त्या भायर आमी तुमच्याच माध्यमांतल्यान सांगलां की वॅक्सिनेशन सामकी इम्पॉर्टंट आसा टू प्रिवेंट आनी कितें इन्फेक्शन्स ऑर मोर वेव्स ऑर कशें आसा तें आनी प्रत्येक जाणान आपलें कशें एंटायटलमेंट आसा तशी वॅक्सीन घेवपाचें. आज तुमी पळयलें आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणेन वॅक्सीन घेतलें अँड ही हॅज लेड वॉट ही वॉज एंटायटल्ड टू अँड ही हॅज लेड बाय एग्जाम्पल. आमी इतली वॅक्सिनां दिल्या अजून पर्यंत काय कसले सायड इफेक्ट्स रिपोर्टेड ना. सो परत म्हजी विनंती आसा की जून पयलीं आतां केसी मातशे वाडटा कमी जाता वेव येतलो कांय सांगूं शकना पूण आमचे कडेन एकच हत्यार आसा आनी तें म्हळ्यार वॅक्सिनेशन. ताची कसलीच सायड इफेक्ट्स चडशी रिपोर्ट जावं ना आनी प्रत्येक जाणान वॅक्सीन घेवपाचें आनी सुरक्षीत रावपाचें. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. रोखडेच तुमच्या मुखार घेवन येता खाशेली कार्यावळ सडे तोड नायक ती तुमी पळयात. तर आतां हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.